भुरग्यांनो, तुम्ही या चित्रान पळयतात ही भुरगीं शाळेक वतात आनी ती शाळेक वचपाक खूब उमेदीन आसात. तर आयज आमी पयलेच्या वर्गांतलो कोंकणी पुस्तकांतलो पयलो पाठ शिकुया. पाठाचें नांव जावन आसा टण टण. टण टण टण, घण घण घण, चल चल. टण घण चल. हांगासर ह्या पाठान टण टण म्हळ्यार सावंड ऑफ अ बेल हो घंटेचो आवाज जावन आसा. तुमी ही घंटा शाळांनी, देवळान वा इगर्जेन पळयल्या आसतली. ही जेन्ना वाजता तेन्ना ताचो आवाज टण टण वा घण घण असो येता. ट टमाट, घ घंटा वा घ घर. घण means sound of a bell. चल, चल means to walk. हांगासर ही भुरगीं चलतात. चल means to walk. ट अधिक न टण, घ अधिक न घण, च अधिक ल चल, ट टमाट, न नव, घ घर, ल लसूण, च चपाती. आम्ही हो पाठ परत एकदा वाचूया. टण टण टण, घण घण घण, चल चल. टण घण चल, ट न घ ल च. थँक्यू चिल्ड्रन. ह्या चित्रान तुम्ही पळयतात की ही भुरगीं शाळेक वतात. तशेंच तुमकांय शाळेक वचपाक खूब आवडटा आसतलें. तर आयज आमी पयलेच्या वर्गांतलो कोंकणीच्या पुस्तकांतलो दुसरो पाठ शिकुया. पाठाचें नांव जावन आसा चल. आतां हांव तुमकां हो पाठ वाचून दाखयतां. चल. पवन चल, रतन चल. पवन रतन, न व प र त. ह्या पाठांत दोगां भुरगीं आसा, पवन आनी रतन. पवन हो एक चलो जावन आसा, इज अ नेम ऑफ अ बॉय. रतन ही एक चली जावन आसा, इज अ नेम ऑफ अ गर्ल. आनी ती दोगांय शाळेक वतात. चल मिन्स टू वॉक. पवन आनी रतन शाळेक वतात. पवन रतन, पवन रतन. आतां आमी कांय नवीं अक्षरां शिकुया, जशीं न नळ, न नळ. व वड, व वड. प पतंग, प पतंग. र रबर, र रबर. त तलवार, त तलवार. आतां तुमकां हो पाठ हांव परत एकदा वाचून दाखयतां. चल. पवन चल, रतन चल. पवन रतन. प अधिक व अधिक न पवन. र अधिक त अधिक न रतन. थँक्यू चिल्ड्रन.